आम्ही सोंगले स्वर्गाक लायला दोळे तुयेन आमकां पळय आमी पालखी धुबले आतां आमी सोंगले स्वर्गाक लायला दोळे तुयेन आमकां पळय आमी पालखी धुबले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयज जावन आमी क्रिस्तियनाच्या काळांत भितर सोदता ह्या काळांत 4 सातोळ्यां वरवीं आमी आमची ओत्मीक तयारी करता क्रिस्त येण्याच्या पयले दीस जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचे जाल्यार निमाणे 9 दीस जेजूचो जल्माचो दीस समारंभूक आमी तयार जाता आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोमी येतलो जेजू केन्ना येतलो हो आमचो प्रश्न पूण जेजून स्वर्गार चडून वेचे आदीं ताणें म्हणलोलें आपूण नव्यान येतलो म्हूण हो आमचो क्रिस्ती भावात्यांचो हुस्को भावार्थ आनी बोरवासो देखून आमी ह्या सोम्या जेजूच्या येण्याक बोरवाश्यान आनी भावार्थान ताची वाट पळोवन रावता तर सोमी जेजू केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना पूण आमच्या जिविताची तयारी बरे भाशेन करूंक ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी आमची भावाती आनी कुरपे बोरीत कोर्नांतल्यान आमच्या सोम्याची वाट पळोवन रावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां देवाची कृपा मागुया क्रिस्तांच्या पयल्या आयताराक आमी भक्तीपणी उक्त्या मनान काळजांत येतल्या जल्मराज जेजू क्रिस्ताक घेवंक आमी पुर्ती जावंक आनी तयार जावंक आमकां सोयीक मेळटा ही तयारी ओत्मीक भक्तीपणी ल्हानविकायेन नितळ काळजा मनान करूंक आनी ताचो संदोस आमकां मेळूंक मागुया आमी वस्कोत म्हणटकूच चिन्न आनी उतरांनी कोन्यांनी आमी चुकल्या देवाची काकुतीक उलो मारुया हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत मागीर सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं आमेन Sonia,
Sumia kakutkur sumia kakutkur. प्रार्थूया. सरपद वेदार देवा, तुवें बसवलेल्या सरपंडाराक बऱ्या कोन्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगात्या सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणां. Amen. इसायस प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं इसायसाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो परवट सगळ्या पर्वतां वयर सत्तलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबांच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोनांतान येतली सुमूट, जेरुसलेमांतान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो, जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन बरी जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा सुतसान वचुया. परतून गावया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केद्दो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. आमी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवंडाचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगल्या आमचे पांय. जबाब. मजबूत एकेच बांदावडीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब. Service for our
भाग्योन पावलून रोमानकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणो. न्हिदेंतली उठचो ओगोत जालो. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात चोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काडोकाच्यो कोरन्यो सांडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरन्यो करुया. दिसा उजवाडा चोलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवोया. मौज नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंग त्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुश्यांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गायन गावया B11 पेज 28. आमी पयलो श्लोक गावया. Sui sorves bora, sui sorves bora, sui sorves bora, sui sorves bora. Un tramore, un dolcine, devaduja, pustokane, melea calza, sagoi cele, noviaci pante porcele, sui sorves bora, sui sorves bora, sui sorves bora, sui sorves bora. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój tuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, न्हंयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचे हेणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी न्हंये पेट तारवार भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो. आनी पर्याड्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारली. पर्यान तो कांय नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचे हेणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतलेत, दुसऱ्याक सांडटलेत. दांत्यार दळटल्या दोगा बायलांतली एकलीक व्हरतलेत, दुसरेक सांडटलेत. म्हणटकूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. अशें मोगाल भाव भयणीनो, आमी एका बिराडांत घरांत
एका जाग्यार रावता. थंय आमचें ठिकाण आसा आनी आमी रावता त्या जाग्याचेर आमी जियेता तेन्ना आमची लागशिल्लीं घरचीं शेजार सामाऱ्यां घरान भितर सरभोंवती आसता. केन्ना केन्ना ओळखीची न्हय, ओळख पाळोख नासलेली विचित्र खंयच्या कुटुंबांतलीं, खंयच्या गांवांतलीं, खंयच्या धर्मांतलीं ती आमी तांची नदर पडटकच आमकां समजना. मागीर सवकास सवकास भासाभास करतकच थावें जाता. ती गरजेक सांपडल्यान आदार मागूंक आयल्यान म्हणटकच तांकां गरज तो आदार मेळटलो आनी आपली गरज शार्ती पावतली म्हूण ती रावतात आनी आमचो आदार सोदतात. तेन्ना म्हजी वागणूक तांचे सगळें कसलीं चिंतना म्हज्या मनांत त्या वेळार तांचे विशीं येतात. कसलीं उतरां हांव त्या वेळार तांचे लागीं उलयतां, कशे तरेन हांव तांकां वागयतां, कितें हांव तांचे खातीर करतां हें म्हत्वाचें. आमचें हें 2 दिसाचें बिराड म्हणटकच वेळ येतलो आनी आमचें घरदार, आमचें सांगात, आमची घरच्यांक सगल्यांक सोडून आमी वेतेल्या. ती आमचे बरोबर येवची नात वा ती आमकां पावोवची नात. आमी तांकां सोडून वेतेल्या. पूण दुसऱ्या बिराडांत सर्गी सुखान घेवंक सर्गीचो बाप आमकां रावता, ओत्रेकता आनी येवकार दिवंक सोदता. निमणे जोडटे वेळार कितें जातलें? ताच्या उजव्या हाताक आसतली आनी दाव्या हाताक. उजव्याक आसतल्यांक तो म्हणटलो, हांव भुकेल्लो तेन्ना तुवें म्हाका जेवण दिलें. हांव विंगडो आसलो तेन्ना तुवें म्हाका न्हेसयलो. हांव वाटसूर आसलो तेन्ना तुवें म्हाका बिराड दिलें. हांव गरजेक सांपडलो तेन्ना तुवें म्हजी गरज शार्ती पावयली. हे आनी सूख भोग म्हणटलो तो. पूण आपणा सगळें कांयच करूंक ना. आपणाचेर नजर पर्यान घालूंक ना, आपल्या गरजांक पावूंक ना, आपल्या सगळें उदार जावंक ना, आपणाक कितेंच दिवंक ना. तांकां कोटसरात म्हणटलो, हांव तुमकां वळखना. कित्याक हांव तुमगेर आयलो तेन्ना तुमी म्हाका येवकार दिलो ना, म्हज्या गरजांक पावलो ना, म्हाका तुमगेर घेतलो ना. तर आयज आमची ह्या क्रिस्त येण्याचो आदवेंताचो आयतार. क्रिस्त येता. अकस्मात तो येतलो. खंयचे वेळार, खंयचे घडयेर, कसल्या रुपान येतलो तो आमी नकळो. देखून आमी सदांच जागृत रावया, तयार रावया. भावार्थाची चिंतना, भावार्थाची नदर, आदार जातली वागणूक घेवन आमी जियेता तेन्ना तो आमकां दिसतलो, तो आमचें सगळें येतलो, तो आमकां मेळटलो, तो आमचें सगळें खुशाल जातलो. हेंच आमचें सगळें ह्या काळांत जावंक. हो क्रिस्तांवाचो काळ कुरपेचो, मागण्याचो, जेजूक ओत्रेकून रावपाचो, जेजूक सोदपाचो, जेजूक घेवपाचो आनी जेजूच्या इश्टागतीन वाडपाचो. हेच तरेन आमी वाडूंक येता तो क्रिस्त आमकां मेळूंक आनी ताचो संतोश आनी कृपा आनी सांगात आमकां फावो जावंक हे आमी सान मागुया. उबी रावन भावार्थाची उच्चारणी उच्चारुया. सतमंता देवा
सर पोतविदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो आंकवाद मगतान सलमलो पोसलो ताका ताणी कोस सोंसली ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पोतविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतनांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्कशी भक्सडे जिवन सस्तेचे जिवीत हे वेळ आमची प्रार्थना आवडी आनी गरजो आमी बापाक मागण्यांतल्यान उबारूया तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताचे वाटेनी चलूंक पावतले आमच्या धर्मीक फुडारी आमकां देवाचो वाटो शिकयतात त्या वाटांनी आमी चलूंक आमचे जिविताची वाट उजवाडीत करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायतीं राष्ट्रांची नीट करतलो आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार बरे भाशेन वापरून शांतीचो नितीचो आनी उजवाडाचो पडलेलो समाज बांदूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया कालोकाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिविताचो वायट कोरण्यो सोडून दिवन सुम्या जेजून एकठांवन जेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करून जेजूचे यान्याक तयार रावूंक आमकां देवाचो आदार मागुया म्हणटच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी चिंतिनान ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो आमी संवसारीक कामांनी बुडलेलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनान दवरूंक देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक हे पोरी सुम्याक सदांच मेळूंक आमी तयार आसूंक आनी आमच्या जिविताचीं पावलां जागृतायेन फुडें मारूंक आमकां देवाचो आदार मागुया आमचे सवे येतलो जेजू उक्त्या मनान नितळ काळजांत आनी बरी वागणुकींतल्यान तो आमकां मेळूंक आमचे सवे येवंक आनी ताच्या सांगातान आमचें जिवीत कुरपेचे आशिर्वादाचें संतोशाचें आनी बरेपणाचें जावंक मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बेटोने वेळार गायोन गावया C4 आसा जेजू पेज 29 C4 पेज 29
निर्मळ काळजा तुका भोवू देवानी मनशा मोहे संदान करू शांती करू आसा जेसू तुवें सिलो भुरगो तुजो आसा जेसू तुवें सिलो भुरगो तुजो कोटी दुका आसली तोडा वावराचो काम तुका भेटो संसार सगलो उबान व्हरून तुजे मुखार बाबा पावूं म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता तितून तुवें मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सडवण जळोवंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाजुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपोत विदार आनी सासणेच्या देवा सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरी धीर धरून आतां आमी आशेता ते तुवें भासलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंग विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. That's a good Borgotoya. Gesù meno, Gesù ci volzerà, Gesù non piangetolo. Gesù meno, Gesù ci volzerà, Gesù non piangetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी होची विताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा खेर पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तेका आनी तुज्या इश्टागती मेलेल्या समेस्ताक तुजे परजळीत मुखामळ पळय फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळ तुका मानवल्याक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून आमकां सबीत मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमकां कितें गरज तें आटपलां. देवाच्या मागण्या बरोबर आमची चिंतना उंडे आनी गरजो आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस
आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणुरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदका काकुतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्यांच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमचे सोबेंक ओतरेकून रावता. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायोन गावया. D22 GNO पेज 59. D22 पेज 59. Mucho
Chienu, chienu, chieta au. Chienu, chienu, chieta au. प्रार्थूया. देव आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत होतीर वस्तू मोदे आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात. नवरो लॅन्स्टन आफोन्सो, पूत लुईस शावियर सांचो आफोन्सो आनी मारिया फ्लाविया फेर्नांडीस हांचो जल्मला पणजे आनी रावता पोसरे बाट तालिगांव. व्हंकल मारिया केजिया फेर्नांडीस, आंकवारदू फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी मारिया रूथ फेर्नांडीस हांची रावतात टोंका सांतिनीस. नवरो विल्बर बाजील मेनेझीस, आंकवार पूत बाजील मेनेझीस आनी विनी कुतिनो हांचो जल्मला मारगांव, रावता नागाली हिल्स तालिगांव. व्हंकल साब्रिना हान्ना युंग, आंकवारदू डेविड युंग आनी क्लेर युंग जल्मला मुंबय, रावता नागाली हिल तालिगांव. नवरो प्रिन्सली एंटनी सोजा, पूत पास्क्वाल सोजा आनी अमेलिया एस्ट्रोसियो हांचो जल्मला आनी रावता कार्दोजवाडो तालिगांव. व्हंकल फेलिसिया नोरुना, दू पेद्रो जोआव नोरुना आनी फाउस्टिना मोंतेरो हांचो जल्मला पणजे आनी रावतात साल्वादोर द मुंदू.
Noro Lauren Francisco Vaz, Anquarpo Domingos Vaz आणि Fatima Costa, Zolmala Ponchian Rauta, Padre Bart Taleigao, Okol Karen Rodriguez, Anquardo Alberto Bernardo Rodriguez आणि Alba Fernandez, Zolmala Ponchian Rauta, Cardos Vado Taleigao, Noro Ved Edgar Melo Furtado, Anquarpo Edgar Melo Furtado आणि Edith Melo Furtado, Zolmala Ponche आणि Rauta, Nomchin Taleigao, Okol Divya Evelyn Maria Martins, Anquardo Denzel Maria Martins आणि Mario Evelyn Afonso Martins, Zolmala Tonka Rauta Ponche. Nauro Lloyd Fernandez, Anquarput, Emidio Fernandez आणि Joana Fernandez, Zolmala and Rauta Arambol, Okol Suizol Fernandez, Falcao, Anquardo, Ignacio Pedro Falcao आणि Maria Arcanja Falcao, Zolmala Tonka आणि Rauta Cardos Vado Taleigao, Nauro Mark Ria Fernandez, Anquarput Carlos Fernandez आणि Ursula Fernandez, Zolmala Ponche and Rauta Santismo Vado Taleigao, Okol Talula Braganza, Anquardo Nauman Mendes Braganza आणि Ramona Braganza, Zolmala आणि रावता म्हापसा. कितें सांगचें आसा जाल्यार सांगूंक तुमकां पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे कायदो आसा. फाटल्या आयताराचे ट्रे कलेक्शन जाला 74,760 रुपया. तशेंच बुधवारा दिसा 9,180 रुपया. ह्या उदार दाना खातीर तुमकां दिनवासता आनी तुमचे दानांतल्यान आशिर्वाद पडूंक मागता. पोरबे सुमार आमचे वॉलंटरी कलेक्शन जाला 4,04,000 4,94,000. तशेंच वाड्यांतले कॅन्टीन कलेक्शन जाला 32,200 32,200 रुपया. पोरबेचे वाड्यांतले कलेक्शन फाब्रिका एकाउंटान घालता. फुलां लावन एकठांय जाल्यात 13,465 रुपया. पोरबे सुमार देसपेज जालो 50,500 55,000. सगल्यांक आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. आयजतान क्रिस्ती येण्याचो काळ सुरू जाला. नवें सेवाधर्मीक ओरोस आयज सुरू जाता. देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें तें जावंक मागुया. ह्या अद्वेंताच्या काळार दिसपोटी मिसांक येवंक वावरुया. फिरगोज गवडीक सभे पॅरिश पास्टोरल कावन्सिल कॅथेकिस्ट तरणाटी आनी सगळ्या संस्थेंतल्या वांगड्यांक दिसपोटी मिसाक येवंक आमी विनंती करता. आयज सांजे 6:30 वाजता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन हांची जमात आसा. वांटो घेवंक मागता. सोमारा दिसा 28 तारखेर 6:30 वाजता आमचे इगोजेंत आमचो गवड्या आनी कार्डिनल जाल्ल्या बिस्प फिलीप नेरी फेलांव हाचे खातीर स्तुती कोयर हाजीर आसतलो. संगीताची सांज उपकार करून संगीत मोग्यांक उलो मारता. तातूंत वांटो घेवंक 28 तारखेर 6:30 वाजता. नोव्हेंबराचे 30 तारखेर
8:15 नव्यानाचे मीस ओल्ड गोवा आमचे खातीर जातलें. उपकार करून येवंक सोदतात तांणी नांवां दिवची. बसीची वेवस्था तशेंच च्या पाणीची वेवस्था करूंक जाय. ह्या खातीर नांवां कचेरीन ऑफिसान दिवची. डिसेंबराचे पयले सिनियर ओल्ड गोवा नव्यानांत वांटो घेतात. मीस सकाळीं 9:30 वाजता आपापली नांवां दिवंक मागता. डिसेंबराचे दुसरे म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सांजे कुमसारां 5 ते 6 वाजता उपरांत मीस. डिसेंबराचे 3 तारखेर फ्रांसिस्को शावेराची परब मिसांत वांटो घेवया. फुडल्या आयताराक चवथेर इगोजे लागीं तियात्र माचयेर हाडटा. गोंयकारांचो फुडार कितें बरोवपी अंकितो नुनीस, फिरगोज गवंडीत सभा मेंबर्स मार्ता डिसुजा भाग घेता. टिकेटी 150 रुपया. टिकेट काडून तेंको दिवचो. तियात्र 8:30 वाजता सुरू जातलो. डिसेंबराचे 5 पॅरिस पास्टोरल कावन्सिल फिरगोज गवंडीक सभेची जमात 6:30 वाजता. ताळगांवचो पोज रोड नातालां सुमार उजवाडाक येता. आर्टिकल एडवर्टायज हाडून दिवंक मागता. जानेराक थावन दर म्हयन्याक उजवाडाक हाडटले. मेन हॉलाचो वावर हातान घेतला. ह्या वावराक तुमचो तेंको आनी बूत दिवंक मागता. तर उदारपणी तुमचो आदार दिवचो. डिसेंबराचे चवथेर बायबल स्टडी कोर्स 5:30 वाजता सुरू जातलो. उपकार करून सगळ्यान वांटो घेवंक मागता. मांडावळ करूंक ग्रूप ई. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करपाक माशेदाले मोरोड, गाळी, बोडये, दोंदरे आनी काळदोज वाडो. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावया U20 सान फ्रांसीस शावेरा पेज 240. U20 पेज 240.